गुढी तळेवाडी वाठारांतले थळावे आता आपल्या पूर्वजांच्या मसणभुंयेच्या संरक्षणा खातीर एकठांय आयल्यात। 5 गावांक संबंधित आशिल्ल्या पारंपारीक मसणभुंय आनी शिगमो मांडाच्या सुवातेर अतिक्रमण केल्ल्याचो गंभीर आरोप थळाव्यांनी केला। मसणभुंयेची जमीन बेकायदेशीरपणान प्लॉट करून विकल्यात असो दावो थळाव्यांनी केला। कितली पिळगेची पिळगी काबार जाल्यो हे मसणी येवन आमी खंय मडगांव वचपाचे आमच्या भुरग्याच्या गाडी करून मडगांव मारणे की नसो जातली आमी वयची नाही। गुढी तळेवाडी वाठारांत मसणभुंयेच्या रक्षणा खातीर व्हडा संख्येन थळावे एकठांय आयल्यात। थळाव्यांच्या कोतान ती मसणभुंय तांच्या पूर्वजांच्या काळापासून निमणे संस्काराच्या कार्या खातीर वापरतात। ह्या वाठारांत 5 गांवच्या पारंपारीक शिगमो उत्सवूय जाता। मात आता त्या वाठारांत जमनीचे बेकायदेशीरपणान प्लॉट करून विकल्यात तशेंच वाठारांत घराय बांदल्यात असो आरोप थळाव्यांनी केला। इतलेच न्हय जाल्यार पंचायतीची परवानगी घेनासतना मसणभुंयेंतल्यान रस्तोय केला। फाटल्यो कितल्योश्योच पिळग्यो जाल्यो ह्याच मसणभुंयेंत निमणे संस्कार जाले। आता हे बेकायदेशीर कृत्य केल्ल्यान आमी कितें निमणे संस्कार करपाक मडगांव वचपाचे असो प्रश्न तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी केला। ह्या प्रकरणात सरकारान बेगोबेग हस्तक्षेप करचे ना जाल्यार एसटी कार्यालया मुखार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। कितली पिळगेची पिळगी काबार जाल्यो हे मसणी येवन आमी खंय मडगांव वचपाचे आमच्या भुरग्याच्या गाडी करून मडगांव मारणे की नसो जातली आमी वयची नाही। कित्या कंप्लेन घेतो आमी कंप्लेन घेवपा नाय। ही आतांची जमीन आमगे म्हाज्या देवस्थानाची सगळो शिगमो गाड्या सगळं हितूंतल्यान सगळं चाली व्हळी बी हितूंतल्यान वयताली आनी आतां तांकां रोड करपाक दोघांची कशी कंप्लेंट करते दोघांची कशी घालतली 5 वाड्यान लोक आसा हितून गांवकार 5 वाड्यान लोक या मुसळी येताय गांवकार ना बाकी लोक एंटी ना हितून येवपाक तुम्ही नुगार घेतला ते प्लॉट करून आपल्या हितून रोड घेवचो मुसळी घेवचो न्हू 10 लोक त्रास करसून आमगे 5 वाड्यान लोक आम गांवकारांच येवपाच राट बाकी लोकांना ही 4 वर्सां जाली मरे घरा 5 वर्सांक हे लोकांक आमी आयकोपाचे एवढे मुणीच चल्ला आसलो आनी आतां मुसनां व्हरोंक जाय खंय तांकां जाय जाल्यार शेतांतल्यान मुसनां व्हरता ती शेतांतल्यान व्हरान मुसनां। ही आमची देवस्थानाची मसण जावन आसा पिळग्यांची पयलींची मसण आनी 5 गांवांची मसण ही आमची बुडीवयली गांवकार तळ्यावाडी गांवकार झुलेवाडी गांवकार आनी कालेकार आनी तळ्यावाडी गांवकार ही आमगे पारंपारीक मसण। हांगा पयलीं सकून शिगमो जातालो गडी जाताले आमगे होळी जाताली सगळें जातालें हें आतां बंद पडलें आसा। आतां ही आमी हो रोड कोणी तरी केले आसा आमगे मसणीक तो रोड आमकां नाका विदावट एनी परमिशन कोणालें गव्हर्मेंटाचो परमिशन नासतना हो रोड केल्लो आसा। ओके आतां गव्हर्मेंटान हेचेर खास लक्ष घालचें आनी ही आमगे देवस्थाना जमीन आमकां परत देवस्थाना दिवची। ती बाय मिस्टेक गव्हर्मेंटाक लागला क्लेम ती कोणीच क्लेम केला म्हणून ती गव्हर्मेंटा नांवार लागला ती आमगे देवस्थानाक महादेव देवस्थान मुळे आमकां ती मेळपा जाय परत 3500 स्मृती जमीन आसा। आणि आता समज कोणी मेलो जाल्यार तुमकां ऑप्शन कितें लासपाचें आमगे मेन म्हणल्यार हे स्पेशलिटी हे मसणी म्हणल्यार पुरपाचें पयलीं साकून लास्ट पयलीं साकून नाचनाक म्हणटले कित्याक ते वाडटले घरांत आपण नाचनाक म्हणटले ते जापा जापा मेन म्हणल्यार लोक पुरताले आतां लोक लासता मेन म्हणल्यार कितें मेन म्हणल्यार कितें ही जमीन पयलीं आमगे गांवकारांली जमीन ती बाय मिस्टेक पुर्तुगीज टायमार ती भाडकारशाही येयली भाडकारा नांवार गेली भाडकारा वयल्यान ती मागीर भाडकारान ती देवा परत सोडली आनी कोणीच क्लेम केला म्हणून ती परत गव्हर्मेंटाक लागली आतां ती आसली तशी आमगे महादेव देवस्थान मुळे त्या देवाक परत दिवची। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।